नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. जानेवारी 2026 आतां मेरेन जाल्ल्या अपघातात 66 जाणांक आयलें मरण. गोंयांत वाडटात चलयेचेर लैंगीक अत्याचारांच्यो घडणुको. फांतोड्या स्केटिंग प्रशिक्षकान केलो नेणटे चलयेचेर लैंगीक अत्याचार. दुबाविताक पुलिसांनी केलो अटक. फोंड्या पोटवेंचणूक उच्च न्यायालयान केली रद्द. वेंचणूक आयोगा सयत पोटवेंचणुकेच्या उमेदवारांक धपको. मतदानाच्या 16 वरां पयलीं उच्च न्यायालयाचो इतिहासीक निकाल. निमणे वेळार फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर केले उतरांचे फार. जाल्यार खुद्द मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा न्यायालयाचो निकाल धक्को दिवपा सारको. भलायकी खात्याची बनावट एनओसी तयार केल्ल्या प्रकरणात लुथरांक मेळ्ळो सशर्त जामीन. 50,000च्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर म्हापशें जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान केली सुटका. जुवारी नगरांतल्या स्क्रॅप यार्डात अचकीत पेटलो उजो. उज्यांतल्यान वयर सरपी दाट धुंवराक लागून लोकांमदीं पातळो भंय. 3 म्हयन्यां आदींच ह्याच स्क्रॅप यार्डात असोच उजो लागिल्ल्यान सुरक्षेचो उप्रासला प्रस्न. आतां पळयात खबरो विस्तारान. फांतोड्या पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत स्केटिंग प्रशिक्षकान नेणटे चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करपाची घडणूक घडल्या. पुलिसांनी पॉक्सो गोंय बाल संरक्षण कायदो आनी बीएनएस खाला गुन्यांव हे प्रकरण नोंद करून ह्या प्रकरणात 23 वर्सां पिरायेच्या दुबाविताक अटक केला. दक्षिण गोंयांत नेणट्या भुरग्यांच्या लैंगीक अत्याचाराचे प्रकरण वाडत आसा. मायणा कुडतरींतल्या नेणट्या चलयेचेर लैंगीक छळ केल्ल्या प्रकरणा वांगडाच आतां फांतोडे पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत स्केटिंग प्रशिक्षकान नेणटे चलयेचेर लैंगीक छळ केल्ल्याचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या मतदानाक मोजकीच कांय वरां उरिल्लीं आसतना उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान फोंड्या पोटवेंचणुकूच रद्द केली. सध्या विधानसभेचो 5 वर्सांचो कार्यकाळ सोंपपा खातीर 1 वर्साचो वेळ आशिल्ल्याचें नमूद करीत फोंड्याची पोटवेंचणूक रद्द करची हे खातीर याचिका दाखल केल्ली. ताचेर दोनूय वटेनचे युक्तिवाद आयकून घेतल्या उपरांत वेंचणूक रद्द करपाचो आदेश दिलो. बिरेस्तारा 9 एप्रिलाक फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर मतदान जावपाचें आशिल्लें. सगळी यंत्रणा सज्ज जाल्ली. वेंचणुकेंत भाजपा वतीन रितेश नायक, काँग्रेस पक्षा वतीन केतन भाटीकार जाल्यार आप पक्षा वतीन गितेश नायक हे उमेदवार रिंगणात आशिल्ले. हे वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सगळ्या पक्षांनी फाटल्या कांय दिसांच्यान घाम गाळून प्रचार केल्लो. पोस्टल मतदान लेगीत जाल्ले. घराघरात प्रचार, बसका आनी जाहीर सभा वरवीं उमेदवारांनी प्रचार केल्लो. आप आनी भाजपाच्या उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर केंद्रीय फुडारी लेगीत आयिल्ले. बिरेस्तारा वेंचणूक आशिल्ल्यान जिल्लोधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शना खाला मंगळारच्यान तयारेक सुरवात केल्ली. वेंचणुकेक लागपी सगळे सामान घेवन संबंधीत अधिकारी फोंड्या वाठारांतल्या वेगवेगळ्या बुथांचेर लेगीत पाविल्ले. मात वेंचणुकेक मोजकीच वरां आसतनाच उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ही वेंचणूक रद्द केली. सध्या विधानसभेचो 5 वर्साचो कार्यकाळ सोंपपा खातीर 1 वर्साचो वेळ आशिल्ल्याचें नमूद करीत फोंड्याची पोटवेंचणूक रद्द करची हे खातीर याचिका दाखल केली. ताचेर दोनूय वटेनचे युक्तिवाद आयकून घेतले उपरांत वेंचणूक रद्द करपाचो आदेश दिलो. न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक लागून आतां उमेदवारांक धपको बसला. पिटिशनां जी फायल जाल्ली 2 ही हांचेर ग्रावंड कितें आशिल्लो की जर आतां इलेक्शन जाली ताच्या उपरांत जर नवो MLA जातलो ताका 1 वर्सा परस कमी टेन्युअर मेळटलो एज एन MLA. आनी एक रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्टाचें एक सेक्शन आसा, सेक्शन 151A. त्या बेजिसाचेर पिटिशनराचें म्हणणें आशिल्लें की ताका 1 वर्स मेळना, हाज्या कारणान इलेक्शन कमिशन इलेक्शन घेवंक शकना अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी ते एक बॉम्बे हायकोर्टाचो नागपूर बेंचाचो जजमेंट आसा त्या केसीचेर रिलायन्स करून ते म्हणटाले की हें इलेक्शन कॅन्सल कर. सो हायकोर्टान तांचें म्हणणें मान्य केलें आनी ती इलेक्शनां कॅन्सल केल्या ऑन द ग्रावंड दॅट नवो इलेक्ट जाल्लो MLAक 1 वर्सा परस कमी टर्म मेळटा. ह्या ग्रावंडाचेरूच तें इलेक्शन नोटिफिकेशन कॅन्सल केलां. इलेक्शन कमिशनान फोर्सफुली स्टे मागिल्ली
पण कोर्टान तांकां स्टे दिवना. कोर्टान म्हणलें की आमी ऑलरेडी डेक्लेरेशन दिलां की ही इलेक्शनां आनी इलेक्शन नोटिफिकेशन हें इलिगल आसा म्हणून, आनी त्या बेजिसाचेर आमी आतां हें फायंडींग आमी दिलें आसतना आमी ती इलेक्शनां जावपाक दिवंक शकना, आनी ताका लागून तो स्टे सुद्दां कोर्टान रिफ्यूज केलो. Stay, we had asked for the stay because we are appearing for ECI. So we had asked for stay of the impugn order for a period of 2 weeks, which is also rejected by the court. Thank you. सो इलेक्शन आनी जावचें ना म्हणटा तुमी फोंड्या. Election Indefinitely. फाल्याचे इलेक्शन आता केल्ले ते नोटिफिकेशन कॅन्सल केला. सो आनी इलेक्शन जावचें ना बिकॉज बाय दीस ऑर्डर नाव ECI will have to go to by this order, ना? Only because of section 151? Yes, 151 हे ते म्हणतात की पिरियड लेस आसा म्हणून तेका लागून इलेक्शन घेवप सारकें न्हय, तेका लागून तेंच्यांनी ते इम्प्यून नोटिफिकेशन कॅन्सल केलें. सो पिरियड्स 10 महिने वयर आसा, कितलो आसपाक ना इनफॅक्ट फ्रॉम द आमचे आर्ग्युमेंट्स आसले की फ्रॉम द डेट ऑफ वेकन्सी दॅट इज फ्रॉम दी ऑक्टोबर जेन्ना एक्स MLA भायर पडलो पळय थंयच्यातल्यान 13 महिने 14 महिने आसा. बट देन दे हॅव नॉट कन्सिडर्ड दॅट, बट दे हॅव सेड दॅट दी फ्रॉम द डेट ऑफ काउंटिंग दॅट इज दी इलेक्शन न्यू मेंबर पळय अपॉयंट जातलो थंयच्यातल्यान 1 वर्स आसपाक जाय अशें तेंचें. सो वील गो थ्रू दी ऑर्डर एंड देन वील लेट यू. See, I'm just going to the lawyer to study, understand the whole scenario. On the face of it, I can only say that this is an absolute conspiracy of the BJP and the Congress party to get this election cancelled. One of the reasons I would say that, why the Congress, who was an interested party and who was contesting the election, did not intervene and press for the election to go ahead. ओके. सो तेंच्यांनी हे केला म्हणटा तुमी काँग्रेसीन आनी BJPन मुद्दाम. But 100%. why BJP will do this? Because they're going to lose. That's why. Their fear was that. But they have brought so many leaders from So central. what? For them it is a big natak, no? They have to show, no? So That it we are was not just a in it. drama from BJP side. We are not in it. आनी काँग्रेसीचे कितें म्हणटा तुमी? काँग्रेसीन कित्याक हे करूंक ना म्हणटा तुमी? Congress is supposed to be setting with whatever the BJP wants. So Congress is fighting with BJP. बट कोर्ट वर्डी आयल्यान. Everybody talks this. Tell me, my question is simple. I have intervened. My party has not contested. Yet I have intervened to see that the election process goes on. Why is the Congress not affected? What does the government say on this matter? So silent. फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी प्रतिक्रिया दिल्या, ती आयकात. एक संपादक म्हणून आणि लोकशाहीचो एक निरीक्षक म्हणून हांव ह्या निर्णयाचेर खर टिका करता. इतल्या खातीर जेन्ना हायकोर्टा मुखार हो जेन्ना इशू सगळ्यान पयलीं आयलो, म्हजे कोतान ताबडतोब 2 दिसां भितर ह्या प्रश्नाचेर निर्णय जावपाक जाय आशिल्लो. कारण सगळी यंत्रणा वापरल्या, खर्च जाला, उमेदवाराक खर्च आसता, आनी तो इतलो खर्च जातकीर अक्षरशः फाल्यां कावंटींग, फाल्यां वोटींग, तेन्ना तुमी आज इलेक्शन रद्द करतात, हो निर्णय चुकीचो आनी म्हाका दिसता लोकांक खूब त्रासदायक ठरपी, लोकांक खर्चाक घालपी, सरकाराक खर्चाक घालपी असो हो निर्णय. नंबर 1. नंबर 2, हांव गव्हर्मेंटाचेर टिका करून दिसता म्हाका, कारण गव्हर्मेंटान सामकी अशी एक दाखयली पळय करपी एक भुमिका घेतली. गव्हर्मेंटान एक सुस्पश्ट भुमिका घेवन लोकां मुखार येवपाक जाय आशिल्लें. तांकां इलेक्शन जाय काय इलेक्शन नाका. कारण सरकाराक भंय दिसलो काय कितें हे इलेक्शनाक सामकार वचपाक. सरकारान सगळी यंत्रणा लाभयली, सगळे लोक हाडले, इलेक्शनाक हे व्हडलो सामको लवाजमो उबो केलो. पूण सरकाराक भितरल्यान एक भंय दिसता काय कितें इलेक्शनाक सामकार वचपाक. अशे तरेची भुमिका, कायदेशीर भुमिका सरकारान घेतल्या म्हणून सरकाराची टिका. आनी आनीक एक गजाल आसा, लोकप्रतिनिधी कायद्यान जरी म्हणिल्लें आसलें की खंयची पोटवेंचणूक 1 वर्सा भितर, 1 वर्सान जर सार्वत्रीक वेंचणुको जावपाच्यो आसल्यो आनी जर ताजे जर पयलीं जर अशे तरेची पोटनिवडणूक घेवची पडटा जाल्यार ती घेवची न्हय अशें जरी आमच्या नेमान म्हणिल्लें आसलें तरी हो जो पळय कितें कायदो, हो जो पळय कितें नियम आसा तो सारको वाचून पळोवपाची गरज आसा. पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान हे वेंचणुके खातीर खर्च केल्ले पयशे सगळे उदकान गेले. होच निवाडो उच्च न्यायालयान 2 दीस पयलीं दिल्लो जाल्यार टॅक्स पेयरांचे पयशांची नाशाडी जावची नाशिल्ली. आता फोंडेकारांचो पात्रांव कोण हे सध्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुके मेरेन स्थगीत जाला. फोंडेकार आपलो आमदार वेंचून हाडपा खातीर तशेंच उमेदवार किल्लो लडोवपा खातीर धोपराक बाशिंग बांदून तयार आशिल्ले. मात आतां उच्च न्यायालयान वेंचणूक रद्द केल्ल्यान सगळ्यांच्योच फुगट्यो छळायल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंड्या पोटवेंचणूक अचकीत रद्द केल्ल्यान पोटवेंचणुके खातीर धोपराक बाशिंग बांदून तयार आशिल्ल्या उमेदवारांक धपको बसला.
निमण्या वेळार पोटवेंचणूक रद्द केल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराक सोलून काडलो जाल्यार उच्च न्यायालयान दिल्लो निकाल हो धक्को दिवपी आसा. निदान न्यायालयान 24 वरांची तरी मुजत दिवची आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर भाजपा वतीन रितेश नायक, काँग्रेसी वतीन केतन भाटीकर आनी आप पक्षा वतीन गितेश नायक रिंगणात देविल्ले. तांच्यांनी फाटल्या 15 दिसांच्या नेटान प्रचार लेगीत केल्लो. मात पोटवेंचणुकेक फकत 16 वरां उरिल्लीं आसतनाच उच्च न्यायालयान ही पोटवेंचणूक रद्द केली. वेंचणूक रद्द जाल्ल्यान सध्या राजकीय वातावरण बरेंच तापलां. निमण्या वेळार वेंचणूक रद्द जाल्ल्यान विरोधकांनी ह्या निर्णयाचेर खर टिका केली. पोटवेंचणूक रद्द करपाचो उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालाक आपूण आधारपूर्वक सहमत ना. उच्च न्यायालयान लढो दिवपी उमेदवारांक नोटीस धाडून तांची बाजू आयकूंक जाय आशिल्ली अशें आमदार कार्लूस फेरेरान सांगलें. जाल्यार हो निकाल पूर्व नियोजीत आशिल्ल्याचें आमदार विजय सरदेसायन सांगलें. ह्या प्रकरणा फाटली कारणां संबंधितांक खबर आशिल्ल्यान जनता स्वता निकश काडटली अशें विजयाचें म्हणणें. On the main section, it is the duty, and anybody can go to the court and say, hold the by-election within 6 months. The proviso, according to me, is an enabling power which says that you may not hold. You may not hold. Please understand this. It's not you shall not hold. You may not hold. It shall not apply if the remainder of the term of a member in relation to the vacancy is less than 1 year. So you can't go to the court and say that remainder of the term is less than 1 year and therefore there is a mandate not to hold the election. Please understand this. The words are not election commission or the central government shall not hold. These are not the words. So therefore I am in respectful disagreement with the 2 judgments of the Bombay High Court on which they were relying. I believed that, even if 2 judgments are shown, another division bench has the prerogative to accept, which it seems to have done in this case, or after hearing arguments, it may differ and may say we don't agree with this reasoning and therefore we are constrained to refer to a larger bench. This was the option. फोंडेचे इलेक्शन कॅन्सल जावप लास्ट मिनटाक हें जनतेक शॉक आयिल्लो आहा. कोर्टान कितें केलां, कोर्ट हेज ओनली अपहेल्ड द पोजिशन ऑफ द लॉ, हेज अपहेल्ड द लॉ. सो कोर्टांतल्यान फकत दाखयला कायदो कितें तो, आनी जे हे प्रोसिडींग्स पळयताले कोर्टान कशी चल्ल्या ती ताका सगळ्यांक खबर आशिल्लें हें जावपाचें आहा म्हणून. पूण हो जो सर्जिकल स्ट्रायक जाला फोंडेचे बाय इलेक्शनाचेर, हो सर्जिकल स्ट्रायक कोणें केला हो सगळ्यांक खबर आहा. आनी गोंयचे जनतेक आतां जाय तसलीं कन्क्लुजनां काडपाक स्वातंत्र्य आसा. कित्याक आतां दिल्लें आहा तुमकां, तुमी तांकां तोंड दिलें आतां उलोवपाक, जाय तें उलयतात. म्हजे कोतान एकूच अशें आहा की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ही दी व्हडली बॉडी, जे बॉडीक कळपाक जाय आशिल्लें की बाब रवी नायक ऑक्टोबरान भायर पडला. नवो जो मनीस येता ताका 1 वर्स मिनिमम आसपाक जाय. हो सिंपल पोजिशन ऑफ लॉ हें येदे व्हडले इलेक्शन कमिशनाक कळना. गव्हर्मेंट स्टाफ रिएलोकेट करचो पडटा, गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज तुका बंद करचे पडटा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लावचो पडटा, डेव्हलपमेंट थांबता. सो हें सगळें फक्त एका वर्साच्या टर्माक जावचें न्ही म्हणून हो कायदो आशिल्लो. सो इन दॅट सेन्स इफ यू सी दॅट वॉज नॉट एप्लिकेबल टू फोंडा. हें सगळें जाल्लें, एवरीथींग हॅड बीन कंप्लिटेड. 24 तास सुद्दां उरूंक नाशिल्ले फाल्यांचें इलेक्शन जावपाक. सो इट इज व्हेरी सॅड टू सी दॅट इतलो सगळो खर्च जावन, इतलो सगळो एफर्ट घालून फाल्यां फोंडेकारांक तांचो हक्क हें करपाक मेळचो ना. सो आमी आज चीफ इलेक्टरल ऑफिसराक एक मेमोरेंडम दिल्लो आसा स्ट्रॉंगली डिमांडींग की तांणी इलेक्शन कमिशनाक सांगून आयचे आयज जाता जाल्यार, बिकॉज देर आर वेज टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इवन विथ अ वर्बल अपील, आनी रातचे सुद्दां जाणा तुमी सुप्रीम कोर्ट दारां उगडचे अशी जर केस आसता तेन्ना. सो वी हॅव अपील टू देम स्ट्रॉंगली टू टेक दीस एक्शन.
तांणी कितें सांगता तें तुमीच तांकां विचारचें वॉट अपडेट्स दे हॅव गॉट फ्रॉम द इलेक्शन कमिशन. मजगतीं फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या निर्णयाक धक्कोदायक अशें म्हटलां. न्यायालयान उण्यांत उणें 24 वरां दिवपाक जाय आशिल्ली. वेंचणूक आयोगा कडल्यान अजून कसलीच अधिकृत सुचोवणी येवंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कोर्टाचो निर्णय आमकां एकदम शॉकिंग आसा. स्टील नाव इलेक्शन कमिशनाचें नोटिफिकेशन अजुनूय कांयच येवंक ना. आमी तेजीच खरें म्हणजे वाट पळयताले की इलेक्शन कमिशनाचेर कितें करता काय म्हणून. वी आर इन टच वीथ अवर सेंट्रल लिडरशीप, जेंच्या कडेन आमी उलयल्या. त्या खातीर लेटस सी की खरें म्हणजे इलेक्शन कमिशनच्या आमी रिव्यू घेतलो पूर्णता. कोर्टान आशिल्लें ताका सगळ्यांक विचारलें 24 वरां तरी निदान हायकोर्टात दिवपाक जाय आशिल्ली. स्टे जो मागिल्लो इलेक्शन कमिशनान तो दिवपाक जाय आशिल्लो. पण ज्या पद्दतीन तांच्यांनी दिवंक ना आनी फाटले 3 दीस ही ड्रॅग करीत येयल्या. ताजेर म्हाका उलोवपाचें ना, बट एटलिस्ट 3 दीस हेका लागले. खंय तरी निर्णय पयलीं घेतलो जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली. बट जो हायकोर्टात जो कितें निर्णय दिला तो मान्य करून इलेक्शन कमिशन कितें नोटिफिकेशन काडटा ताच्या कडेन आमी वाट पळयत आसा. 23 तारखेच्या दिवसा पासून भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश नाईक हाणें फॉर्म भरले आणि तो आज पर्यंत आमचो काल पर्यंत 5 पर्यंत जो प्रचार जो आशिल्लो तो प्रचार सामको तेंगशेर पाविल्लो सामको. आनी इल्ले करून आमचो ड्राफ्ट जो आसा तो वाडत आमचो इतले पर्यंत पावलो की ते सभेच्या एक दिसा पयलींची सांगता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तेय आयले आनी तांणी जनतेक हांगा फोंडेच्या नागरिकांक संबोधीत करून आनी इल्ले आमकां बळगे दिवन ते केले. आनी कोणाकच म्हणजे कांयच कल्पना आसना. कोर्टान मॅटर चलतालो पण तरी आसतना आर्ग्युमेंट्स हाजे पयलीं जाल्ले 3 दिसां पयलीं आनी ताजे नंतर आज हो निर्णय आयलो अचानक. आनी खरें म्हळ्यार सगळें हो शॉकिंग. एक कायद्याचेर आमी कांय उलोवंक शकना, कोर्टाचेर आमी कांय उलोवंक शकना, पण जें जालां तें खरें म्हटल्यार शॉकिंग आनी दुर्दैवी आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापसा जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान लुथरा भावांक दिलासो दिलो. बच बाय रोमियो लेन क्लबा खातीर भलायकी खात्याची बनावट एनओसी तयार केल्ल्या प्रकरणात त्या दोगांचोय सशर्त जामीन मंजूर केला. दरेकी 50,000 रुपयांच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर तांची सुटका केली. वट्ट 3.5 म्हयन्या उपरांत आता लुथरा भावांचो कस्टडींतल्यान भायर सरपाचो मार्ग मेकळो जालो. 6 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयिल्लें. ताचे उपरांत क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथराक पुलिसांनी अटक केल्ले. ह्या प्रकरणांतल्यान तांची सुटका जावची म्हूण तांच्यांनी जायते फावटी न्यायालयांत जामिना खातीर अर्ज केल्ले, मात न्यायालयान तांचे अर्ज न्हयकारिल्ले. ताचे उपरांत 1 एप्रिलाक ह्या प्रकरणा विशीं म्हापशेच्या न्यायालयांत सुनावणी जाली. तेन्ना उजो लागिल्ल्या प्रकरणात तांकां न्यायालयान जामीन दिल्लो. मात क्लबा खातीर भलायकी खात्याची बनावट एनओसी तयार केल्ले प्रकरणात लुथरा भाव म्हापशा पुलिसांच्या कस्टडीत आशिल्ले. बुधवारा दोगूय लुथरा भावांक म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात हाजीर केले. न्यायालयान त्या दोगांकूय दिलासो दिला. बनावट एनओसी प्रकरणात त्या दोगांयचोय सशर्त जामीन मंजूर जालो. दरेकी 50,000 रुपयांच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर तांची सुटका जाली. वट्ट 3.5 म्हयन्या उपरांत आता लुथरा भावांचो कस्टडींतल्यान भायर सरपाचो मार्ग मेकळो जाला. Honorable JMFC has granted bail subject to regular conditions of 1 lakh personal bond and surety of 50,000 each and the usual conditions. And I think there is a condition to report for 5 days. The judgment is not out. The Honorable Judge has just pronounced the order. Earlier they were granted bail in both of them. Yes, on 1st of April they were granted bail by the Secretary. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जुवारी नगरातल्या स्क्रॅप यार्डात बुधवारा व्हड उजो लागिल्ल्यान उज्यांतल्यान वयर सरपी दाट धुंवराक लागून नागरिकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालें. उज्याचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना, पूण उजो पावलपी दळाच्या पंगडांनी रोखडेच घडणूक थळार धांव घेत उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. उल्लेखनीय म्हळ्यार 3 म्हयन्या आदींच ह्या स्क्रॅप यार्डात असोच उजो लागिल्ल्यान आतां सुरक्षेच्या उपायांचेर प्रस्न उप्रासल्यात. पळयात. Hotel साठी आमकां कॉल येयले की स्क्रॅप यार्ड कॉट फायर.
आतां आमी हांगा पळयता जाल्यार ऑलरेडी एक स्टेपाक यार्ड लागला कंटिन्युअस ते 4-5 स्टेप यार्ड हांगा कंटिन्युअस स्टेप यार्ड आहा सो आमी हांगा पळयता जाल्यार फूल ते स्लॅबडाक कंप्लिटली हे लागला तेतून थर्मोकॉल आसले वायर्स आसले केबल्स आसले प्लास्टीक आसले सो एट अ टायम आतां आमचे 4 फायर टेंडर येयला आनी ऑन सगळे 4 फायर टेंडर हे आहा तरी कंट्रोल करपाक तुमकां खूब त्रास जालो हांगासर. हय येवपाकूच पयलीं आमकां त्रास जालो येवपाक ट्रॅफिक जाम आहा रस्त्याचें काम आहा तरी आमी बरी येयले आमी तेज्या पयलींच हांगा लास्ट 6 म्हयन्यातून 2 फावटी हांगा लागला स्टेपाक उदक. कितें जालें हाका? ना काय खबर ना आता आम्ही जेवपाक गेले तेन्ना उदक लागले. कितें कितें स्टोर करताले हांगा तुमी? हय प्लास्टीक आसले प्लास्टीक आनी लोखंड एवढे स्क्रॅप यार्ड कशें? हय स्क्रॅप कितें लागलो तो कळोंक ना उजो कसो? हय तसं पडेल. हम लोग आग लगने के बाद आया हम लोग को थोड़ा ऐसा दिखने लगा कि हम लोग पानी भर रहा था टैंकर भर रहा था तभी पानी इधर आग लगा मुझे हम लोग इधर भाग के आया हम लोग सिलेंडर सब बाहर निकाला मेन सिलेंडर है गैस का तो बाहर निकालने के बाद ना फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया लास्ट में पूरा आग लगा था फायर ब्रिगेड का गाड़ी आने के बाद वो पानी मार रहा है हम लोग हमारा अपना टैंकर लेके आके पानी उसमें ट्रांसफर किया ट्रांसफर करके हम लोग पानी मार रहे हैं हो गया. क्या है क्या था किसको आग लगा? पहले तो आग लग गया था हम लोग पूरा आधा से जल गया. माशा काणकोण वाठारात कार आणि दुचाकीमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 27 वर्साच्या चलयेक जाग्यारूच मरण आयलें. सुचिता बांदेकर अशें मरण आयिल्ल्या चलयेचें नांव आसा. सुचिता हाच्या दुचाकीक कर्नाटका नोंदणी आशिल्ल्या कारीन नेटाचो धपको दिल्ल्यान अपघात जालो. देळे काणकोणच्या श्री मल्लिकार्जुन महाविद्यालयात सुचिता ही कोंकणी विशय शिकयताली अशें कळटा. दापोट माशा हो जागो ह्या जाग्यार भिरांकूळ एक्सिडेंट जालो. ह्या एक्सिडेंटाक सुचित्रा बांदेकर हे शेळचे चली जेचे वय जावन आसा 26 ते 27 हे मल्लिकार्जुन कॉलेजीक एज ए टिचर म्हणून शिकयताले. ते शेळी सावन काणकोण वयताले जाल्यार वास्को एअरपोर्टासान कारवार वचपाची एक 4 व्हिलर गाडी येताली. तांणी म्हाका दिसता ओवरटेक करतालो काय कितें करतालो हें म्हाका खबर ना पूण लोक सांगता भशेन तांणी ऑन द स्पॉट तेजे आंगार वयली मारली आनी ते ऑन द स्पॉट जाग्यार ते चली गेले. ह्या जाग्यार ते घरची तेंची परिस्थिती अत्यंत बिकट आसा अशी लोक सांगताले. लोक अक्षरशः हळहळ व्यक्त करताले. एक तरणाटी जी 26 ते 27 वर्साच्या चलयेचो माशा दापोट हांगा जीव वचप आनी ह्या जाग्यार एक्सिडेंट पर्पज जावप ही एक मोठी शुकांतिका आसा गोमंतक टीम खातीर सोयरू कुमार. सांताक्रूजच्या 4 पिलर्स वाठारात आशिल्ली खारफुटीची कांय झाडां नश्ट जाल्यात जाल्यार कांय नश्ट जावपाच्या वाटेर आसात. हाका लागून थंयच्या थळाव्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. वाठारात नव्यान बांदिल्ल्या कलवटाक लागून सैमीक उदकाची वाट आडकून उरल्या ताका लागून ही स्थिती निर्माण जाल्या. तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याच्या निश्काळजीपणाक लागून खारफुटीची झाडां नश्ट जावपाक लागल्यात अशे आरोप थळाव्यांनी केल्यात. सुनामी आणि भूकंप सारखिल्ल्या सैमीक आपत्तीत गोंयाक वाटावपी खारफुटीचे अस्तित्व सध्या धोक्यात आयला. या वाठारात नव्यान बांदिल्ल्या कलवटा लागून सैमीक उदकाची वाट आडकून उरल्या ताका लागून ही स्थिती निर्माण जाल्या. तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याच्या निश्काळजीपणा लागून खारफुटीची झाडां नश्ट जावपाक लागल्यात. हे फाटभुंयेर संबंदीत आड पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिला. मजगती गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात एका वाटेन उदकाच्या प्रवाह आडखळ निर्माण जाल्ल्यान खारफुटीची झाडां नश्ट जाला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आनी हें करपाक कोणाचो पूण वी आर फायलिंग अ पुलीस कंप्लेंट ऑन द डिपार्टमेंट. वी नो हू वॉज JCB घेवन कोण नासतालो हिंगा कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहलो आमकांय खबर आहा. MLA चे मनीस आहले काय कोण आहले MLA चुकलोकच आसतालो हिंगा. MLA खबर ना हें ओपन करूंक जाय म्हणून हे जालें काम हें ओपन करपाचें खबर ना तेका. हे मुद्दम केलां कित्याक तेंचे प्लॉट आहा थिंगा पुरयले हाडल्यान कोणाचे प्लॉट आहा ते तांकां बेनिफीट जावपाक हे तकले मॅनग्रोव्स मारता. आनी आमी हे तेंचेर न्हू आमी PWDचेर कंप्लेन फायल करतले. आयजूच करतलो हांव पुलीस कंप्लेन फायल नाल्यार कोर्टान वचून तेंचेर FIR करून हाडटलो हांव. हे नेग्लिजन्स हे इट इज अ प्लॅन नेग्लिजन्स. आरे तो बांद मरे उंचो आनी वायंडींग रोड रे तो येतो बांद मरे त्या
करून करून हूंय पावयला पळय मरे कोणे माती घाल्ल्या ती माडे फोटो हा जेसीबी कोणे उखडला ते हांव सगळे फोटो वोटो लावपाचो हा आम्ही आता पळय CRZ लागता सगळे लागता CRZ लागोना फ्रॉम दॅट पॉयंट तो पळय आमचे ते स्लूइस गेट्स आहा पळय त्या पॉयंटाक सांग CRZ लागता मरे हा तुझी CRZची परमिशन घेना कोणाच टॅलंट असोसिएशन आता कितें म्हूण सांगू तुका सगल्यांक बांदून दवरलेलें आसा कालापूरकारांक बांदून दिला ना आमी बोवाड करता कितले म्हयने जाले ओपन केला हो रोड पळया मरे तुमी कितें रे हो आतां 3 महिने पासून 4 महिने पासून जावंक ना मरे आनी हालत पळय ह्या रोडाची कितें ती हो कल्वट म्हणटा एका खंयचे इंजिनियर आनी आतां तो हूंय आनीक जॉयन करपाक आनी एक टेंडर घाल्ला तेणी वयर आनी वयर जॉयन करपाक ते कितें कोल्ले मनीस हाडून दवरले आमच्या दिगांबरान रे दिगांबर कामत मरे PWD मिनिस्टरू मागीर कोल्ले मनीस दवरल्या रे साहेबा PWDन आमी पूण आमी हेजेर कंप्लेन करतले आतां But what could be the reason for the mangrove diet? Mangrove, see, there's a report from them saying that the culvert was blocked with the mud. So what they are saying is that there is no flow of water. So when there is no flow of water, salinity only zali. So see, this is done in connivance with people. It is not. ते कोणे चिंतून केला हे आता स्टोरी आता कल्वट चालू केलो हे ओपन करपाक कितें प्रॉब्लेम आसलो तेंका ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दित आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान